नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पाकिस्तानात वांगडा जाल्ले निर्माण युद्धाचे परिस्थितीत देशांतल्या 259 जिल्ह्यांमदीं जातले मॉक ड्रील। गोंयांत राजधानी पणजे, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत मॉक ड्रील आयोजन। मिरंकाल कोडार सोऱ्याच्या नशेंत मेवण्यानूच केलो भावजीचो खून। फोंड्या पुलिसांनी घेतलो आरोपीक ताब्यात, फुडलो तपास चालू। सातोण दाबाळ कपडे उमळपाक गेल्ले बायलेचेर मानग्यान केलो हल्लो। थळाव्यांनी वाटयले प्राण। हल्ल्यात थळावी विश्रांती गांवकर गंभीर जखमी। मळकर्णे बेकायदेशीर दोंगर कापणेची केपेच्या मामलेदारान घेतली दखल। गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट। रोखडेच स्टे ऑर्डर हाडपाचे दिले आश्वासन। जामावले रिवणा 3 वाहनांमदी जाल्ल्या अपघातात एकलो जखमी। उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्हा हॉस्पिटलात भरती, फुडलो तपास चालू। शिरगांवां श्री लयराय देवीच्या जात्रेच्या निमण्या दिसा कडक पुलीस बंदोबस्त। कौलांक जावपी गर्दी नियंत्रण हाडपा खातीर देवस्थान समितीचो निर्णय। आनी आतां खबरो विस्तारांत। मळकर्ण्या बेकायदेशीर दोंगर कापणी विरोधात गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या बातमेची दखल घेत केपेच्या मामलेदारान ती दखल घेतली। रोखडेच ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे स्टे ऑर्डर हाडपाचें आश्वासन मामलेदारान दिलें। गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या घोड्या मार्गामुळे मळकर्णे बेकायदेशीर दोंगर कापणेच्या बातमेची दखल केपेच्या मामलेदारान घेतली। रोखडेच ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचेर स्टे ऑर्डर हाडपाची हमी केपेच्या मामलेदारान दिल्या। कितलेशेच म्हयने जाले ह्या घोड्या मार्गामुळे मळकर्णे रस्त्या कुशीक दोंगर कापणी चालू आशिल्ली। ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीक थळाव्यांनी पुराय विरोध केल्लो आनी कागाळ लेगीत केल्ली। गोमंतक टीव्हीन आयतारा ही बातमी उजवाडाक हाडल्या उपरांत एका दिसा भितर केपेच्या मामलेदारान हाची दखल घेतल्या। ते म्हणटर मागीर थंय इल्लीगल हिल कटिंग आसा थंय फ्लायंग स्क्वॉड आयले आनी हो सगळो रिपोर्ट तयार केलो गोमंतक टीव्हीन कितें आनी ताणें तयार करून काल ताणें आमकां पयलीं सगळे एक्सपोज केले। एक्सपोज करतकच ते थंय पावले। फुडें ताणें कितें केलें तें आमकां अजून कळूं ना। तेन्ना ताणें फुडें तें सारकी फुडें व्हरपा जाय, नाजाल्यार थंय तें जर अर्देंच पाड घातलें जाल्यार ह्या गांवचें सगळें सत्यानाश जावपाचो। आमची हें उदक ही कुळकारां सगळीं नश्ट कित्याक तेन्ना हांव गोमंतक टीव्हीचो आनी जी कोण पळय ऑथॉरिटी आयल्ली कोण तांकां तांचें बरें मागता कित्याक पूण फुडें ताणें तें व्हरचें आनी फायनल करचें इतलोच आमचो उलो। आमी असो केपी मामलेदाराक आनी एक इम्पॉर्टंट अपडेट म्हणल्यार की सँड एक्सट्रॅक्शन शाळवणा जे फाटली कांय दिसां पयलीं जाले तेजी खंय तरी नंतर जेन्ना कंप्लेंट येयली मामलेदाराक तेणी मागीर दुसरे दीस वचून इन्स्पेक्शन केलें। इन्स्पेक्शना नंतर खंय तरी हें इल्लीगल चलता म्हणून हेची पोस्ट कुडचडें पुलीस स्टेशनाक FIR रजिस्टर जाल्ले। मागीर कांय दिसांनी आतां काल जे कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी कुडचडें पुलीस यांनी ते जी जाग्यार सँड एक्सट्रॅक्शन चलतालें ते जाग्यार घेवन खंय तरी एक्शन घेतली आसा। जी बोट मागीर ती पंप फ्युएल पंप जे खंय तरी एटॅच केल्ले तेजेर काल एक्शन जाल्लें आसा। तेणी ती मोस्टली जी पायप आसा ती कट केल्ली आसा, बोट आसा ती कट केल्ली आसा। ही मेजर एक्शन काल पोर्ट ऑफ कॅप्टन यांनी घेतलेले आसा आनी हे टायमार कुडचडें पुलीस त्या वेळार उपस्थित आशिल्ले। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर। मंगळारा 2 मानग्यांनी एका बायलेचेर हल्लो केल्ल्याची घडणूक सातोण दाबाळ हांगासर घडली। थळावी बायल विश्रांती गांवकर कपडे उमळपाक गेल्ले कडेन तिचेर 2 मानग्यांनी हल्लो केलो। बायलेचो बोवाळ आनी आड्ड्यो आयकून कांय अंतराचेर आशिल्ल्या थळाव्या प्रकाश आनी सुशांती नायक हिणें धांव मारून बायलेक मानग्याच्या तावड्यांतल्यान सोडयले। मानग्याच्या हल्ल्यात विश्रांती गांवकर हिका गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। मंगळारा 2 मानग्यांनी एका बायलेचेर हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक बातमी सातोण दाबाळ हांगासर घडली।
थळावी बायल विश्रांती गांवकर न्हंयचेर कपडे उमळपाक गेल्ली आसतना 2 मानग्यांनी तिचेर जीव घेणो हल्लो केलो. मानग्याच्या हल्ल्यान थळावी बायल विश्रांती गांवकर गंभीर जखमी जाली. तिचो बोवाळ आनी आड्ड्यो आयकोन कांय अंतराचेर आशिल्ल्या थळाव्या प्रकाश आनी सुशांती नायकान धांव मारून पिडीत बायलेक मानग्याच्या तावडेंतल्यान कशेबशे सोडयले. मानग्याच्या हल्ल्यांत विश्रांती गांवकर हिका गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. न्हंयचेर घातिल्ल्या बांदाक लागून आतां गांवांत मानग्यांचो संचार वाडला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. गांवांत मानग्याचो वाडिल्लो आंकडो आनी थळाव्या बायलेचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून थळाव्यांच्या मनांत मानग्यांचो भंय उप्रासला. रान खात्यान रानटी जनावरांचेर उपाय काडचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. धांवट येयली सगळीं धांवट येयली म्हणटा हांव उदकांत देंवलो तो हात घातलो तिका. हात घालता ती मागीर वडन जाली. वडन मागीर भावा बायल्यान देवली. तेणी हात घातलो मागीर ताका चड देंवलो भावालो. तेणी हात घातलो मागीर बरें ओडून काडली. वडन जाली पयलीं. कितली मान्य आशिल्ली? दोन मागणी. डॅम घातलो न्हू त्या डॅमा लागून चड खंयचो? आम्याचो. फक्त तुमकां डॅम घालूंक जायना फुडल्या वर्सा आम्याचो. आनी आतां तो काडपाचो रोखडो काडपाचो. काडपाचो. गोरवां वचोंक मेळना. आलतडीन पलतडीन कोणाक मनशां वचोंक मेळना. ओके. आनी उदक आतां घराडे नळाक उदक सारकें येना म्हणटा ते येवन बायलो न्हंयचेर उमळटा. सो डेंजर आसा. डेंजर. आनी धडे रावंक म्हणचे पडटा न्हू. कितली आसतली अंदाजे हांगा? म्हाका दिसता सकयल आनी वयर म्हाका 10 बारा आसतलो मान्य. मान्य. खूब आसा सकयल. तिका मानग्यान खाली आनी तेन्ना ती बोळो मारूंक लागली. आपणाक खाल्लें म्हणून लागलें. आमी आवाज आयकून धांवून येयली देवान म्हाजो देर आनी हांव. आनी तिका मागीर आमी दोगांनी हात घालून काडली. ती शिन्नीक तिणी हात धरलो आनी तिणी रावली आनी हांव बोळ मारूंक लागली. तेन्ना हांवें आनी म्हाज्या देरान तिका दोगांनी आमी ओडून भायर काडली. मागीर लोक गांवचो सगळो येयलो आनी तिका मागीर 108 फोन करून मागीर तिका व्हेली. आज तिजो जीव वाचवला तो प्रकाश बाबाक लागून आज तिजो जीव म्हणटा तो वाचवला. नाजाल्यार आयज एक सामकी मोठी एक सॅड न्यूज जाता आसलेली आमच्या गांवांत. आतां कितें जालां आम्या म्हणटा थंय बंधारो बांदला. सो उदकाचो जो लेवल आसा तो खूब वाडला, प्रचंड वाडला. आनी लेवल वाडले म्हणटा कितें जाता हांगा सगळीं पयलीं कितें जातालें हांगासरल्यान न्हंय क्रॉस करून सुद्दां लोकांक वचपाक मेळटालें. पूण आतां तें करपाक मेळना. इतलें उदक वाडलां की हांगासर कमीत कमी 10 ते 15 मान्य आसा म्हणटा. सो हें लोकांक रिस्क आसा. कित्याक लोक हें न्हंयचें उदक यूज करता. कितें जाता एकदां आमचो पंप चलना आनी लोकांक उदक येना जाल्यार लोकांक हांगा कपडे धुवपाक येवचें पडटा. घराक उदक व्हरतले जाल्यार हांगा उदक भरपाक लोक येता. सो न्हंयचो यूज हो लोकांक जाताच म्हणटकीर तो लोक अवॉयड करपाक शकना. आनी कशें आसा फॉरेस्टानूच ह्या एरियेन मातशी दखल घेवपाक जाय. गेले कांय दिसा पासून गोव्यांनी अटॅक केल्लेले आमी आयकता. बिबट्यांनी अटॅक केल्ले आयकतात. पूण आयज हांगा पयल्याच फावटी हे अशें घडलां की मान्यांनी हांगा एक बायलेचेर अटॅक केल्लो आहा. हांगा स्थानिकाच्या लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा एक 15 मान्य हांगा भोंवत असतात. सो सध्या ह्या स्थितीची दखल फॉरेस्टान घेवची अशी मागणी स्थानीक लोकांनी केल्ली आसा. सातोणाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. निरंकाल कोडार मेवण्यांनूच आपल्या भावजीचो खून केल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मेवणो खंय बरोच सोऱ्याच्या नशेत आशिल्लो. फोंड्या पुलिसांनी सध्या आरोपीक ताब्यात घेतला. फुडलो तपास चालू आसा. निरंकाल कोडार मेवण्यानूच आपल्या भावजीचो खून केल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगांय मदीं कसले तरी झगडे जाल्ले. मेवणो डेव्हिड टोपो हो बऱ्याच सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्ल्यान ताणें आपलोच भावोजी दीपक तिर्की हाका जिवेशी मारलो. ह्या घडणुके उपरांत आरोप्यान पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण फोंड्या पुलिसांक ताका धरपाक येस आयलें. सध्या आरोपी डेव्हिड टोपो फोंड्या पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी आसात कोडार हांगा आनी राती एक घटना घडली जेणे मेवण्यान आपल्या भावजीचोच खून केलो. आनी कितें जालें एग्जॅक्ट अजून पर्यंत पुलिसांक खबर ना. आनी दीपक तिर्सी आनी डेव्हिड टोपो हे दोग जाण एक 2-3 म्हयने पयलीं श्रीकांत उमरये यांच्या भाटांत कामाक म्हणून येयल्ले. आनी काल ते दोगीच आशिल्ले. रातचे दोगीच रावताले रुमान. सो राती तेंचे भितर सोऱ्याच्या नटार कितें तरी झगडी जाली आनी डेव्हिड टोपो हेणी दीपक तिर्सी हेका मारून उडयलो. आनी घटने नंतर डेव्हिड टोपो हो थंय एक 200 मिटरार घर आशिल्लें बेहरे म्हणटा तेंगेर वचोन पुलिसांनी कोणाक तरी मारला, आपले भावजीक मारला अशें सांगून पुलिसांक कळोवचें म्हणून तेणी तांकां सांगलें आनी आपूण पळोवन गेलो. आनी पळोवन वयतना पुलिसांनी दिश्टूच ताका धरलो. आनी फोंडा पुलीस स्टेशनाचे आमचे
DYSP शिवराम वायंगणकर तशेंच कोळे पुलिसाचे ताबो आशिल्लो राघोबा कामत सध्या चौकशी करीत आसा आनी डेव्हिड टोपो एका पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्लो आसा. घटनेचे अजून खून कित्याक जालो हे अजून पर्यंत कळोना. चौकशी चालू आसा. बेतोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा. राज्यात अपघाताचे सत्र चालूच आसा. मंगळारा सकाळी जामावले रिमोणा ट्रक बस आनी दुचाकी मदीं टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका सध्या उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. तुम्ही पळयतात आमी आसा जामावले एरियेक ज्या जाग्यार आयज सकाळी एक 2 व्हिलर आनी बस आनी ट्रक म्हळ्यार हे भितर खंय तरी कोलिजन जावन एक अपघात जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे निकेतन तेजे मुखार जी आश्रम आसा तेजे मुखारच हो अपघात घडलेलो आसा. हे अपघात घडपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार थंय बस ती थंय रावली पॅसेंजर घेवपा आनी खंय तरी बायक रायडर थंय फाटल्यान आशिल्लो. पूण हांगा सद्याक गाडयांची येरादारी इतली वाडल्या खंय तरी ट्रकाची ताका धक्को लागून तो सकयल पडला अशें जे स्थानीक थंय आशिल्ले जमा जाल्ले तेणी सांगले आसात. सद्या तो भुरगो जो नेत्रावळी साकून डेप्युटी कलेक्टराक तो कामाक वयतात आनी खंय तरी त्या टायमार ताका हो अपघात घडलेलो आसा. आतां सद्या तेणी हांगच्यान ताका प्रायमरी हेल्थ सेंटर केपें प्रिफर केलो. पूण थंय तो तेजो उपचार हें जालो म्हणून थंयच्यान आतां ज्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव व्हेल्लो आसा. पूण जे प्रमाणे आतां सद्या हांगा रोडाचें काम चालू आसा दोनी सायडीन हो रोड मातसो अशीर जाल्लो आसा आनी हेका लागून येरादारीक येवपाक त्रास जाता. खंय तरी हांगा ऑथॉरिटी आसा गार्ड आसा तेणी हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक वाडल्या. हांव गोमंतक TV खातीर जामावले साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात ताकतिकेन दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. WRDन तशेंच जाहीर केला. बुधवार आनी बेरेस्तार अशे 2 दीस दुरुस्ती काम चलतलें. प्री मॉन्सून दुरुस्ती कामा निमतान अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान 2 दीस मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान पुराय बार्देश तालुको आनी दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण जाता. दुरुस्ती कामा निमतान बुधवारा 7 मे आनी बिरेस्तारा 8 मे अशे 2 दीस ह्या प्रकल्पांतल्यान मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. शुक्रारा 9 मे ह्या दिसा ह्या प्रकल्पांतल्यान नियमीत उदकाची पुरवण जातली अशें उदका स्तोत्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केला. 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली देखून लोकांनी गरजे प्रमाण उदकाचो वापर करचो असो उलो संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मारला. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शेनवारच्यान शिरगांवां श्री लयराय देवीच्या कौलांक सुरवात जाल्या. निमणा दिसा गर्दी जावची न्हय म्हणून कौला वेळार खर पुलीस बंदोबस्त तैनात केला. मजगतीं अंदू देवीच्या कळसाचे रातच्या 8 वरां मेरेन देवळांत आगमन जातलें अशें कळटा. श्री लयराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ले भयानक दुर्घटने उपरांत शिरगांव गांव अजून सावरूंक ना. जात्रे प्रमाण दर वर्सा निमण्या दिसा कौला वेळार भाविकांची गर्दी जाता. मात दर वर्सा प्रमाण कळस देवळात प्रवेश करतना गर्दी जावची न्हय म्हणून शिरगांवात कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला. DYSP आनी पुलीस निरीक्षक मंगळारा सकाळच्यान शिरगांवात नदर दवरून आशिल्ले. काल पयर आमी 2-3 दीस लोकांक सगळ्या भाविकांक आव्हान करीत आसा. ते अध्यक्षान काल पयर परत आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा. आनी आयज जात्रेचो 5वो दीस. ह्या दिसा देव आतां आयज मंदिरान वयतकीर जात्रा आमची सोंपली.
आता सकाळपासून आतापर्यंत सामकी थंड पडून चालला, लोकांची गर्दी बी ना, पण तरी असताना परत एखादं मुका एक आव्हान करता की आता सांजपर्यंत एक साधारण 7 ते 8 पर्यंत देव मंदिरात वचपाची शक्यता आसा. जसं 3-3 वरां देव फुडें पावला, ह्या टायमार देव आता वडा फुडें पावला, म्हणजे साधारण 4 पर्यंत तरी थंयसून वडा कडसून भायर सरता 4 पर्यंत आणि 8 पर्यंत मंदिरात वयता. मजगती सांजे गोंधळ जावचो न्हय म्हणून प्रशासन आणि देवस्थान समितीच्या निर्णयाप्रमाण शिरगांव वाठारांत घातिल्ले सगळे स्टॉल काडिल्ल्यान दनपारा मेरेन गर्दी नियंत्रणात आशिल्ली. लोकांक तुमकां एक आव्हान करता, नम्र विनंती करता की लोकांनी गर्दी करची न्हू आणि आमकां सहकार्य करचें. आमी शॉपां सगळीं काडल्या आता ही आमी सगळीं आमच्या मामलेदारांनी सगळीं रावली सगळीं शॉपां क्लियर केली. रोड क्लियर आसा. लोकांनी आता लोकांनी आता भायले येवपाची आमी ऑलरेडी आता गेटी बंद जाल्ली आसा आनी लोकांनी भायल्यान उदय कोण कशें येतली बी खंयची बी आसा जाल्यार लोकांनी सहकार्य करचें इतकें तुमचे कडेन मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा 11 मेक गोंयच्या 3 पंचायतींनी 3 वॉर्डांचेर पोटवेंचणूक जावपाची आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थिये वॉर्ड नंबर 1, अस्नोडे वॉर्ड नंबर 7 आनी चिखलेच्या वॉर्ड नंबर 1 ही पोटवेंचणूक जातली. ह्याच फाटभुंयेर गोंय सरकारान ह्या वॉर्डांनी मतदार आशिल्ल्या सगळ्या दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांक, खाजगी कर्मचाऱ्यांक आनी उद्देगीक वचणुकेनी काम करपी कामगारांक गोंय सरकारान पगारी सुटी जाहीर केला. ह्या विशीं सरकारान परिपत्रक जारी केला. आयतारा 11 मेक गोंयच्या 3 पंचायतींनी 3 वॉर्डांचेर पोटवेंचणूक जावपाची आसा. जाल्यार हे जे वॉर्ड आसात ते अस्नोडा पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 7, तसोच थिवी पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 1, तसोच चिखले पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 1 ह्या 3 वॉर्डांनी आयताराक पोटवेंचणूक जावपाची आसा. जाल्यार सगळ्यांत मोठी हितून अपडेट अशी आसा की हे जे 3 वॉर्डाचे जे मतदार आसात ते 3 वॉर्डांचे मतदारांक गोंय सरकारान तांकां पेड हॉलिडे आयताराक दिल्ली आसात. जाल्यार इंडस्ट्रीन काम करपी जे खाजगी कामगार आसात तांकांय बीन आनीक जे सरकारी जे कामगार आसात तशेंच जे दिसवड्याचेर काम करपी जे कामगार आसात ह्या सगळ्या विभागांचे जे कामगार आसात तांकां गोंय सरकारान आयतारा 11 मेक पेड हॉलिडे दिल्ली आसा. सो ही आशिल्ली एक म्हत्वाची बातमी. ती म्हणजे आयताराक 11 मेक खाजगी कामगार तशेंच सरकारी कामगार तशेंच दिसवड्याचे कामगार हांकां सरकारान पेड हॉलिडे दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. जुवारी न्हंयत रो फेरयेचे ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान 2 रो फेरी खाजगी कंपनी कडल्यान बांदून घेतल्यात. तांचीच सद्याक चांचणी चालू आसा. बेगीनूच ह्यो फेरी बोटी गोंयकारांच्या सेवेत हजर जातल्यो. जुवारी न्हंयत रो फेरयेच्या ट्रायलीक सुरवात जाल्या. न्हंय येरादारी खात्यान एका खाजगी कंपनी कडल्यान अशे तरेच्यो 2 फेरीबोटी बांदून घेतल्यात. ह्या 2 फेरीबोटींची सद्याक चांचणी सुरू आसा. फुडल्या कांय दिसांनी ह्यो फेरीबोटी गोंयकारांच्या सेवेत दाखल जातल्यो. उदका मार्गावेली येरादारी वाडोवपा खातीर तशेंच रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर न्हंय येरादारी खात्यान ह्यो फेरीबोटी सुरू करपा खातीर फुडाकार घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नर्सीचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात नामनेचो दोतोर सॅम्युअल आरवाटिगी हाचे क्लिनीक कायम बंद उडोवचे अशी मागणी करीत सोमारा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वांगड्यांनी आंदोलन केलें. अशा तरेचे दोतोर आसत जाल्यार बायलांच्या सुरक्षेचे कितें? आयज एका बायले वांगडा जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या बायले वांगडा अशें घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. थळाव्या आमदारान ह्या विशीं लक्ष घालून आरोपी सॅम्युअल आरवाटिगी हाचे क्लिनीक बंद उडोवची अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वांगड्यांनी केला. आयज हांगा गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस म्हणून ह्या नात्यान आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे साऊथ गोवाचे अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा बरोबर आणि बाकीचे आमचे हांगा काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसा त्यांच्या बरोबर ह्यो आयज आंदोलन घडोवन हाडला. तो कित्याक की ह्या डॉक्टर सॅम्युअलाचे अगेन्स्ट. कित्याक म्हणजे आमी आयकले न्यूज आत्ता जशी आमची भयण उलयली आणि सावियोन सांगले तशें ह्यो एक हिनियस क्रायम आसा. एक आमच्या महिले भयणीचेर जी ह्या काम करताली ह्या क्लिनिकान एज अ नर्स तेजेर बलात्कार जाला आणि दिस काइंड ऑफ हिनियस क्राइम शुड नॉट बी टॉलरेटेड अँड शुड नॉट बी लेट लूज. तेका डॉक्टर सॅम्युअलाक आता कस्टडीन दवरला 14 days.
पण कितें गॅरंटी की तो भायर सरतलो आनी मागीर असले परत करचे ना, तो थंयूच उरतलो. पळय, आमची देशाची न्याय व्यवस्था अशी आसा की एका केसीक 10 वर्सांय वचूंक शकता, 5 म्हयने वचूंक शकता, 50 वर्सांय लागूंक शकता. टील देन तो जर भायर सुटलो आनी परत अशें जर हे क्लिनीक चलता आनी चालू आसा, गॅरंटीच ना आमची महिलांच्या सेफ्टीची. आम्ही मागता, आमची मागणी आसा हे सरकाराकडे, हांगच्या आमदाराकडे, हांगची पंचायत आसा तेंच्याकडे की आत्ताच्या आत्ता बेगीतले बेगीन हे क्लिनीक फंक्शनिंगूच बंद करप. If Dr. Samuel, with his name, this clinic is running. I have come to demand of the closure of this hospital, also clinic, because our women are not safe. जे हांगाचो हांव नको, आमदारान हे बंद करूंक जाय आशिल्ले. कित्याक 2 वर्सां पयले जे एक हांवें व्हिडिओ पळयला, हो जे आम आदमी पार्टीक जॉईन जाल्लो दोतोर पॉलिटिक्सान, आनी देर वॉज अ big this thing on the social media saying there's a up boost in Valley. Is it a boost what we get in Valley? Yeah, Apache. This is what up. I don't know about the president has to expel him immediately from the party. It is a heinous crime to commit a rape. Now, doctors in every household are looked up to as God. After God, we revere a doctor because a doctor saves life. A doctor doesn't take away the dignity of a lady. Now I applaud the courage of that girl, of that nurse to come forward and bring forth this crime. It takes courage. It takes a lot of courage to lose your dignity to show it in front of the world. Now there are so many girls who don't come forward. This girl has come forward, so it is a right of every citizen of this state of Goa to come forward and support that girl. 2 महिने फाटी केप्यां भवानी ज्वेलर दुकानात चोरी केल्ल्या प्रकरणात केपे पुलिशेन 3 बायलां मदल्या एका बायलेक अटक केल्या. जया बडगुजर अशें ह्या दुबावीत बायलेचें नांव जावन आसा. पुलिशेन तिच्या कडल्यान मुदी आनी सरपळी जप्त केल्या. 3.5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती 3 बायलांनी फारून व्हेल्ल्यो. भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्लो. देखून 2 म्हयन्या उपरांत एका बायलेक पुलिशेन अटक केल्या. उरिल्ल्या 2 बायलांचो सोद चालू आसा. केपे पुलीस स्टेशना कडेन आनी आज एक अपडेट आसा ती म्हणल्यार जी 22 मार्चाक भवानी ज्वेलरी शॉप केप्यां जे मार्केटां आशिल्ले थंय एक जी बायल मनीस आसा तेणी खंय तरी त्या शॉपाक भितर सरून अरावंड 3.5 लाखाची ज्वेलरी चोरून व्हेल्ली. म्हणटरी हे इन्व्हेस्टिगेशन खंय तरी केपे पुलीस करताले पूण तेंचो आस्पाव लागनाशिल्लो. पूण मागीर हे इन्व्हेस्टिगेशन मुखार व्हरतना खंय तरी तांकां जे एक्यूज आसा जी लेडीज आसा तेंची खंय तरी हिंट मेळ्ळ्या. जे केरला पुलिसांनी ते एक 3 जे एक्यूज आसा तेंचे आधार कार्डाचेर तेंची वळख मेळ्ळी. तेजे नंतर एक 3 जी एक्यूज आसा तेंचे आधार कार्डाचेर तेणी चौकशी करपाक चालू केली. मागीर ती चौकशी फुडें व्हरपाक तांकां खंय तरी जी एक्यूज आशिल्ले त्यांचे लोकेशन ट्रॅक जाले आनी ते मागीर महाराष्ट्राक ज्या जाग्यार ती रावतात अमरनाथ म्हणटी एरिया महाराष्ट्रान थंय खंय तरी तांकां ते एरियेक ती तिगांयनीच महाराष्ट्राचे आनी तिगांयनी एक्टू इन्वॉल्व आसा म्हणून कित्याक हे जी एक्यूज आशिल्ली ती हेची पयलीं बी चोरयेच्या केसीक त्यांचो रिकॉर्ड आशिल्लो. ते केरला पुलिसांनी म्हायती दितना केपे पुलिसांक म्हायती लोकल महाराष्ट्रा पुलीसचे त्यांचे थ्रू तांकां एक एक्यूजाक अरेस्ट करपाक यश मेळ्ळें आसा. पूण 2 एक्यूज आसा ती खंय तरी मेळूना. पूण एक एक्यूजाक गेल्या शेनवारा तेणी हाडलेले आसा जी लेडीज आसा आनी सध्या फुडलो तपास चालू आसा. 3 एक्यूज आसा ते मोबायल यूज करनात तेका लागून खंय तरी तांकां हो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक टायम लागलो. पूण जे आधार कार्डाचे एड्रेसान थ्रू ते एरियाक पावून एकट्या एक्यूजाक तेणी अरेस्ट केल्ले आसा. हांव केपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. मोले आउटपोस्टाचेर आशिल्लो सुलभ शौचालय सामकोच वायट स्थितीत आसा. गोंय कर्नाटक शिमेवयल्यान प्रवास करपी पर्यटकांची बरीच गैरसोय जाता.
ह्या शौचालयांत उदकाची पुरवण लेगीत सारकी जायना अशी बायलां पर्यटकांची कागाळ जावन आसा. तेन्ना ह्या समस्ये विशीं बेगीनूच उपाय काडपाचें आश्वासन मोलेचो सरपंच सुहास गांवकर हाणें दिलां. सुलभ शौचालय आसा ते बॉर्डरीचेर म्हळ्यार आमचे चेक पोस्ट आसा थंय आसा. सो ते लोकलांक कांय यूज जायना, तेजो लोकल चड कोण यूजूय करना. ती चडशी गरज तांकां ट्युरिस्टांची. सो ती कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या ती आमकां कांय खबर ना, कित्याक ती चड केन्ना केन्ना बंद आसता, केन्ना केन्ना चालू आसता, केन्ना कोण सांगता न्हू येवन. आनी ती चडशी ट्युरिस्टांक यूज पडटा थंय. चडशी उदक नासता म्हणटा ते कितें जालां उदकाचें बील बी कितें? उदक नासता म्हटल्यार कितें जालां, आमच्या मोल्या आतां मे म्हयन्यान बीन तशें कितें उदकाचे चडशे त्रास जाता. आनी आतां जायकाचो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा त्या कारणान उदक पावतलें थंय. हेज्यान फुडें अशें आयकता की तेंच्यान बंद केलां अशें आयकता, बील भरूना म्हणून कितें तरी. ते आमकां कांय येना. आतांच आमी लास्ट गेल्या विकान तेच्या पयलीं 8 दिसां पयलीं एक इन्स्पेक्शन केल्लें. तितून आमचो आमदारूय आसलो, PWDचे थोडे हे आसले. तेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना ती टॉयलेटी बाबतींत उलयल्ले. सो आमदारान सांगलें की बेगीनच्या बेगीन न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय ना जाल्यार सकयल कित्याक रस्तो जावपाचो आसा त्या रस्त्याकूय ती वचपाची आसा तेवटेन तेन्ना. सो तेजेर बेगीनच्या बेगीन तोडगा काडटलो अशें म्हणून सांगलां. आमी मोल्या बॉर्डरीचेर आसा, जे जाग्यार शेवटची बॉर्डर म्हणून ती मोले आउटपोस्ट आसा, त्या जाग्यार एक सुलभ शौचालय आसा. हे सुलभ शौचालय विक्टोरिया फर्नांडीस जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर आसलेली तेन्ना तिच्या हातीन हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें. आनी तेन्ना आमदार आमचो विनय तेंडुलकर आशिल्लो. आनी 2020 6 मार्च 2020 हेचे हांगा इनॉग्रेशन जाल्लें. पूण आतां तेजी अवस्था पळयली जाल्यार ते कांयच ना. सगळे टॉयलेट हांगा मोडलेले अवस्थेंत आसा. दुसरें म्हणल्यार उदक ना. हे बंद आसपाक कारण म्हळ्यार हे जे उदकाचे बील जे डिपार्टमेंटान भरपा जाय आसलेले ते डिपार्टमेंट भरिना. आनी हांगा जे भायल्यान जे ट्युरिस्ट येता गोंयांत येवपा येता आनी फस्ट तांकां सुलभ शौचालय टॉयलेट मेळटी, पूण तेजी दुरवस्था जाल्या. खंय कोण मनीस ना, कांय उदक ना, कांय ना. पूण हांगा ज्यो ट्युरिस्ट म्हणून ज्यो महिला येता, महिलांची भरपूर कुचंबणां जाता. एक जे दादले मनीस जाल्यार ते खंय कितें करूं शकता, पूण ज्यो हांगा महिला येता तेंची कुचंबणां जाता. आनी हांगा जवळच हांगा आउटपोस्ट आसा आनी थंय बी महिला कर्मचारी काम करता, पूण तांकांय टॉयलेटीक खंयचोच टॉयलेट उपयोग करूंक मेळना. जे आउटपोस्ट आसा थंय बी टॉयलेट ना. पूण तांकां जवळ जवळ एक 10-20 मिनटाची हे सुलभ शौचालय आसा. पूण त्या सुलभ शौचालयाची जी दशा जाल्या ती पळयली जाल्यार हांगा कोणूच हांगा फुडें येवचें ना. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक TVच्या